हांव डॉक्टर प्रतीक्षा खलप आणि गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसीतर्फे आम्ही रिसंटली जे बस्तोरा असॉल्ट जाले हांगा बाय श्रुती शिरोडकर आणि त्यांचे हजबंड विवेक शिरोडकर यांच्या घरा जस्ट खबर घेवपाक एक कर्टसी विजीट दिवपाक आयिल्ले आणि जशे तेंच्यांनी आपली सगळी स्टोरी नरेट केली हांगा खूप अनएक्सपेक्टेड अशी गजाल म्हणजे एकदम स्ट्रेंज आणि शॉकिंग इन्सिडंट असा ह्यो जेन्ना तेंची स्टोरी आणि आम्ही तेंचे ऐकले तेंची जशी तेंका धरले मारले गोंयान अशी लेवल ऑफ गुंडागर्दी ही आमी केन्ना तरी म्हाका दिसता 1970s 1980s पळयताले. आता लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इतले कोलॅप्स जाल्ले आसा की अशी लोकांक रस्त्यार भोंवपाक आणि महिलेक रस्त्यार भोंवपाक सुद्धा आयज भंय दिसूंक जाय नाल्यार अशें जाल्लें आसा. गोवा इज नो लॉंगर गोवा बनाना रिपब्लीक करून दवरलेले आसा गोंयचे. हे कितें गव्हर्नन्स काय हेका गुंडागर्दी म्हणपाची आणि तितून जे अक्युज्ड आसा तितूंतले फक्त 3 जाणांक धरला विच इज जस्ट एन आय वॉश आणि बाकीचे जे 15 जण असले तांकां अजून कांयच धरूंक ना. ते मेन जो अक्युज्ड आसा तुळशीदास शेटये आणि तेजो चलो कोण कार्तिक काय कितें तांकां अरेस्ट बेगीतल्या बेगीन करूंक जाय अशी आमची मागणी आसा. आमी पयले आता तिका सगळे मार्क्स आसा. महिला जी प्रेग्नंट आसा जी पाय धरून रडटा थंय आपल्याक मारूं नाका आणि एक बारीकशा गजाली वयल्यान जर हे 15 लोक भितून लॉयर पुलीस असे जेन्ना शिकलेले लोक भितर आसा आनी तेन्ना मारहाण करता तेंचेर अटेम्प्ट टू मर्डर सगळ्यांचेर 15 जाणांचेर 20 जाणांचेर जितले आसले तेंचेर ही केस जावंक जाय आणि आता घातलेली आसा. पण ते खंय तेजो रिझल्ट आमकां दिसना. पुलिसेन जेन्ना ती आपली मागणी घेवन वयता आनी सांगता जर पुलीस ज्यांच्यानी लोकांचे राखण करूंक जाय तेच जर तांकां धमकी दिता आमी पुलिसेन आसा पळयता तुमकां तुमी आमचेर कशें कंप्लेंट करतली ते तुमकां ह्या जाग्याचेर जॉब आनी तुमचें दुकान चलोवपाक दिवचें ना इतलेच न्हू. एक महिलेची इट इज आउटरेजिंग अ मॉडस्टी ऑफ अ विमेन जशें तिने सांगले तिका इतल्यो घाणेरड्यो गाळ्यो घातल्यो म्हणपाक सुद्धा मिडिया समोर आयज लज दिसता आमकां. श्रुती शिरोडकराक जेन्ना ते रडटाले आपूण प्रेग्नंट आसा आपल्याक मारूं नाका तेंच्यांनी म्हटलें राव तुका मारता तुजो भुरगो वचूनी आमी मागीर तुका दुसरो भुरगो करून दिता अशें म्हणपाचें खंय पावला आयज गोंयान. म्हणजे कसलीच भंय ना असले आयकपाचे आयज महिलेनी एक आनी आमी बायलांनी दुसऱ्यांनी अशें आमकां उतरां आयकपाक पडटा. आयज झिरो लॉ अँड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड इन दिस स्टेट. We demand the Chief Minister, DYSP, everybody to put a special investigating committee in this case आणि arrest all the accused in attempt to murder. फाल्यां जर तेज्या भुरग्याक कितें जाल्लें आनी तेजे जर पोटान आसलेले भुरग्याक कितें जाल्लें कोण रिस्पॉन्सिबल हू इज अकाउंटेबल. शी इज इन कंप्लीट ट्रॉमा टुडे. म्हणजे नॉट जस्ट फिजिकल हॅरेसमेंट शी इज प्रेग्नंट अँड 9 months शी हॅज टू कॅरी द बेबी आणि तितून तेका सायकोलॉजिकल जो ट्रॉमा जाला तो एक्सप्रेस करूंक शकना कोणूय आणि खंयच्याच महिलेन अशें फेस करपाचें ना. आमी अल्टिमेटम दितायज महिला काँग्रेस टू द CM टू दिस लॉ टू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट आणि टू ऑल दी पुलीस पर्सनेल दॅट दे शूड इंडल्ज इन अ थरर इन्व्हेस्टिगेशन इमिडिएट आणि अरेस्ट द रेस्ट. हांगा तिची फॅमिली सांगताली जेन्ना पुलिसान आता 3 जाणांक अरेस्ट केला तांकां थंय AC रुमान बसोवन जेवण हाडून दिवन VIP ट्रिटमेंट चल्ला. कितें मेजर्स घेतला की बाबा दुसऱ्यांक बाकीच्यांक जे अक्युज्ड आसा तांकां अरेस्ट करपाक सोदपाचें कसलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा हे आमी मागणी करता. दे शूड शेअर ओपन इन द मिडिया की कितें इन्व्हेस्टिगेशन जाल्लें आसा ह्या केसीन आणि जे तुळशीदास शेटये आणि तेजे जो सुपुत्र आसा आणि तेंचे बाकीचे हे असले क्रिमिनल मायंडसेटाचे जे लोक आसात तांकां बेगीतल्या बेगीन अरेस्ट करूंक जाय. तांकां ते कशें घर धांपून पळून खंय वचूंक शकता वी हॅव टू आयडेंटिफाय दीस आणि आमची मागणी आसा वी डिमांड टू द पुलीस अँड ऑल्सो द CM विदीन 15 days इज द अल्टिमेटम. तुम्ही बेगीतल्या बेगीन तांकां सोदून हाडटले अक्युज्डांक विथ अटेम्प्ट टू मर्डर बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. वी कॅनॉट कीप क्वाईट वेन समथिंग लाईक दिस हॅपन्स इन गोवा and we are going to stand and fight and come on the roads if this is not done. Thank you.